आमचे बॅकग्राऊंड बीन तशें फार्मिंगान कांय नाशिल्लें. प्रामाणीकपणे जर काम करता तेका व्हॅल्यू आसा. डे टू डे तूं काम करूंकूच जाय. हेवटें कोस्टल बेल्टाक तुका मातशी हीट इन्क्रीज जाता जाता तशें मातशें दुदाक इफेक्ट पडटा. आमी जर हांगा 2 रुपया सुद्दां वाडयले जाल्यार कॅमिकल आमचो गोंयचो फार्मर केन्नाच करचो. तितलें तूं सारकें प्रामाणीकपणे तूं काम करीत आत्मनिर्भर जावंक शकता. नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळी जेचें नांव आसा गोवा कनेक्ट आणि आमी जो सिरीज सद्या ह्या म्हयन्यान घेतला तो व्हायट रेव्होल्युशन डेरी फार्मिंगान जे कितें एंटरप्रेन्युअल स्पिरीट आसा चॅलेंजीस आसा आणि मोर इम्पॉर्टंटली जे इनोव्हेशन आहा ते जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता आणि मोर इम्पॉर्टंटली मुख्यमंत्री जशें म्हणटा की आमी आत्मनिर्भर गोंय जावपाक जाय. आमी आत्मनिर्भर दुधाच्या क्षेत्रांत जावंक शकता काय ना हें जाणून घेवपाक आमी मुद्दम आवर्जून आयज आयल्या पिलार हांगासर. म्हाज्या बरोबर आसा हेमंत एडताडन जे अगेन हेमंत बाब तुम्ही म्हाका दिसता वेवसाय सुरू केल्यार कितकी 10 वर्सां जातली? हय, हांवें हो वेवसाय 13 फेब्रुवारी 2011 ह्या वर्षी सुरू केला. ओके. कितें इन्स्पिरेशन आसलें? कित्या खातीर दिसलें? तूं पयलीं कितें करतालो बाय द वे? इन्स्पिरेशन म्हटल्यार आय वॉज इन बँक HDFC. म्हाज्या भावान सुरू केल्लें तें. आमी स्टार्ट केला भावान म्हणजे तो कामधेनू स्कीम स्टार्टींग गव्हर्मेंटाची. आमचे बॅकग्राऊंड बीन तशें फार्मिंगान कांय नाशिल्लें. भावाक इंट्रस्ट जालो म्हटल्यार केलो सुरू. मागीर तेतून मागीर कितें जालें, 1 म्हयने ना 2 म्हयन्या भितर आमचो लेबर दवरलेलो तो सोडून गेलो म्हटल्यार मागीर भावाक मागीर तें मॅनेज करूंक जायना जालें. सो आय क्वीट माय जॉब एंड आय जॉयन्ड इन. देन लो इंट्रस्ट जालो. मागीर केलें कंटिन्यू. म्हाका दिसता बरे फॉर्मल्स घालून बरी बायक बीक घेवन तूं म्हाका दिसता कामाक वयतालो. फ्रॉम दॅट टू बींग सो कॅज्युअल आणि ऑफिस स्पेस AC BC आसतली डेफिनेटली टू दीस गॉटो कित्या खातीर इतकें ट्रान्सफॉर्मेशन करचें दिसलें? म्हणजे इतकें ड्रास्टीक ट्रान्सफॉर्मेशन करचें? वॉज इट की आपल्याक बाबा चल आपूण बिझनस ओनर जावपाक जाय आसलो काय लायफ टायम एम्प्लॉई म्हणून रावपाक जाय आसलो? कितें आसलें तें इन्स्पिरेशन? खरें सांगचें म्हटल्यार टू स्टार्ट अ ओन जॉब इज वेल एंड गूड. म्हटल्यार कितें इट्स लायक बी ओन जॉब बॉस म्हटल्यार आनी कोणाय जाय तेन्ना यो आपलें कितें आहा तें कर वच घरा. थंय कितें काम जॉब म्हटल्यार तुका एक रिस्ट्रिक्शन कशें आसता. यू हॅव टू वर्क अंडर समवन, लिसन टू समवन. मागीर तुजें काम जायना, सेल्स जायना तर तुका मागीर फायरींग पडटा, प्रेशर आसता. सो हेतूनच येयलो. तरी तुका 9 to 6 चो जॉब म्हणा थंयच्यान भायर सरोन तूं आय बिलीव फार्मींग ऑर डेरी फार्मींग टू बी मोर स्पेसिफीक इज अ फूल टायम कमिटमेंट. म्हणजे म्हाका खरेंच सांगते म्हाजे पळोवपी आसा पळय तांकां बरेच दिसता की ना सरकार स्कीम दिता कितें करपाक जाय गोठो घाल थोडोसो इन्वेस्टमेंट कर आनी मे बी कोणाक तरी एम्प्लॉय दवर. हे ओनर म्हणून तूं अशें चिंतता काय तुजो हेज्या पेक्षा चड कमिटमेंट ह्या वेवसाया कडेन आहा? तशें म्हटल्यार केन्नाय तूं आपलं काम करता न्ही, प्रामाणीकपणे जर काम करता तेका व्हॅल्यू आसा. अशी फटिंगपणां हें तशें ना. आतां कितें हेतून ना न्ही, तुका आसा फायदो. कमिटेड यू हॅव टू वर्क हार्ड. अशी फटिंगपणां आळशीपणां हें तें ह्या कामान कितें तुका रेस्ट ना. टायम टेबल तूं फॉलो करीत जाल्यार तुजें काम सोंपें आनी यू नीड स्लो तुका एक्सपिरियन्स मेळटा. एक्सपिरियन्स मेळ्ळो की तुका मागीर इंट्रस्ट वाडटा. इंट्रस्ट वाडलो म्हटल्यार मागीर तुका कळटा कशें कितें मॅनेज करपाचें. एकदां तुका मॅनेज करपाक कळ्ळें इट्स अ व्हेरी गूड बिझनस. ओके. कमिंग बॅक टू तुजे जो वेवसाय आसा, जर एक ऑपरेशन स्केल जर म्हाका पळोवपाक जाय की कितके तुजे कडेन गायी आसा, कितको तुजे कडेन मॅनपावर आसा आणि मोर इम्पॉर्टंटली हें सगळें करून तुजें उत्पन्न डेली कितकें आसता? एज आय सेड हांवें स्टार्ट केलें म्हणजे भावान स्टार्ट केल्लें 10 गायीचो. दॅट इज कामधेनू. मागीर कामधेनू फाटल्यान कामधेनू सुदारीत आयली आनी मागीर भायले हाडपाक तें बंद जालें. सोड म्हटल्यार हेतून आतां हांवें 10 स्टार्ट केल्ल्यो तेतून आयज म्हाजे कडेन 60+ कावज आहा. 60+ आनी एप्रॉक्सिमेट म्हाजे 100 लिटर्स इल्ड आहा. म्हणजे सगळे एप्रॉक्सिमेट सांगता तुमकां हांव. आनी मागीर म्हटल्यार ती धाकटी व्हडली म्हटल्यार टोटल 80 आसतली.
ओके बरेचदा म्हणटा की ऑब्वियसली मॅन पॉवर एक चॅलेंज आसा जो तुका डिफिकल्ट जाता मेळपाक आणि स्किल्ड मॅन पॉवर जशें तुवें म्हटलें की पयलींच आपण जो मॅन पॉवर आपल्या कडेन आसलो तो सोडून गेलो आनी आमकां स्वता सगळ्यो गजाली करच्यो पडल्यो मॅन पॉवर इज वन चॅलेंज हांवें खूब लोकां कडच्यान आयकलां दुसरी गजाल इज फॉडर जे तुमी फीड दिता मागीर ते ग्रीन पॅस्चर्स आसूं किंवा स्पेशल जे तुमी मागयता ते सगळे आसूं मागीर पॅलेट्स आसूं किंवा बाकीचे ज्यो गजाली आसा कितके डिफिकल्ट आसा कितके एक्सपेन्सीव आसा हो धंदो तसो सर्क्युलर इकॉनॉमीन चलोवपाक मॅन पॉवर फर्स्ट थिंग म्हटल्यार मॅन पॉवर तूं आतां हें केलो म्हटल्यार स्टार्ट केलें म्हणटकूच तुका मॅन पॉवर हें यूज जाता ना तेतूनय तुवें घोळोंक जाय कित्याक असो आकांत येता एक एकदां मॅन पॉवर गेलो तुजो ही वस्त अशी न्हू की लॉक मारून दवरली काय ना डे टू डे तूं काम करूंकूच जाय सो यू हॅव टू गेट एक्सपिरियन्स इन दीस फील्ड इवन आतां फाल्यां तुजो मनीस गेलो जाल्यार तुवें स्वता काम करूंक जाय तुजी कॅपेसिटी आसूंक जाय काम करपाक तें एक जालें आनी फॉडर म्हटल्यार आतां स्टॉल फिडींग काय ऑल द टायम जायना कित्याक आतां मनशाक सुद्दां तूं एकाच जाग्यार खाटीर दवरलो तो तुका फिजिकली फिट उरना कितेंय जाल्यार तेका मुवमेंट जाय सो यू हॅव टू चूज सच अ प्लेस दॅट कित्याक म्हणजे आतां जागो सोदतना तुमी सोदूंक जाय की तुका मातसो रिलीज करपाक तेंकां बांदलेली खुट्या वयली सोडपाक गोरवांक मातसो जागो मेळोंक जाय इतलें तें कितली मातसो मुवमेंट बॉडीचो जाता गोरवांक तितली ती हेल्दी उरता सो त्या पेक्षा हांवें हो जागो म्हाका फेवरेबल दिसलो तेन्ना आमी हांगा स्टार्ट केलें तें तुम्ही अपॅरंटली लिजाच्या जाग्याचेर ऑपरेट करता एक नंबर दुसरो नंबर बरेचदा आमी पळयला म्हणजे हांवें खूब ते फार्म्स आमी जेन्ना विजीट करता तेन्ना पळयता आमी गायींक बांदून दवरलेले आसता किंवा एक स्मॉल पॅच आसता तांकां भायर वचपाक मेळटा हांगा तुका एक एडवांटेज हांवें तुवें म्हटलें की जागो आमी सिलेक्ट केलो की बरेचदा तुका हांगासर जो ग्रीन पॅच जो ओपन स्पेस मेळटा इट इज फॅन्टास्टीक कितको इम्पॉर्टंट आसा एका जाग्यार एका गायीक फीड करप किंवा एनिमलाक फीड करप आणि मोर इम्पॉर्टंट ताका जो नॉर्मल एनवायरमेंट म्हाका दिसता म्हाज्या ल्हानपणान जे हांवें पळयतालो की गायी आपली चरता तशें हांगासर तुज्यो गायी सद्या गोठ्यान कमी भायर ओपन स्पेसीन सद्या चरता कितको एडवांटेज हो असो ग्रीन पॅच आसप एडवांटेज म्हटल्यार पळय आतां गाय दूध दिता तेन्ना ती आपलो कॉस्ट काडटा जेन्ना गाय ड्राय वयता तेन्ना इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अ फार्मर टू फीड त्या खातीर जेन्ना तुजी गाय ड्राय गेली सो मेन थिंग म्हटल्यार गोंयान आमच्या म्हणजे महाराष्ट्रा टायप अशें ते व्हडले कितें म्हणटा मके लाय आनी ग्रीन फॉडर लाय व्हडलीं शेतां आहा तशें हांगा जायना मेन थिंग म्हटल्यार हांगा जागे आसा ना न्हू बट इट बिलोंग्स टू कोमनिदाद नाल्यार गव्हर्मेंटाच्या अंडर ते बेश्टे बॅरन आहा ते कल्टिवेट करूंक मेळना हय आमकां तशें कल्टिवेट कोणाच्या नांवार आहा पर्सन मागीर अब्रॉड गेला मागीर तेंचे हांगा बॅरन आहा ते लावंक मेळना सो फार्मरांचे हांगा कितें जाता कॉस्टींग वाडटा स्टॉल फिडिंगाक कॉस्टींग वाडलें म्हणटकूच थंय एक फार्मराक अशें आतां हो धंदो असो बोल्सांतले पयशे घालचे पडटा अशें तेन्ना तुका हो जागो फेवरेबल जाता मातशें सोडूंक मेळ्ळें न्हू तुजें कॉस्टींग रिड्यूस जाता मेन थिंग जागो आणि मोर इम्पॉर्टंटली जेन्ना अशी सोडटा एनवायरमेंटान आसा तेन्ना हेल्थाक तुवें म्हटलें की ताच्या बरोचसो इफेक्ट जाता रोगराई म्हणा किंवा डिजिजीस म्हणा हितूंतल्यान तुका एडवांटेज मेळटा बिकॉज ते नॅचरल एनवायरमेंटान आसा आनी तांकां ग्रीन पॅस्चर्स मेळटा सारकें म्हटल्यार आतां पळय मनीस सुद्दां आतां असो घरान उरलो एकीच कडेन उरलो जाल्यार असो धरता कसो आतां तूं आतां खेळपी म्हण स्पोर्ट्समॅन धर तूं फीट एंड फायन आसता सारको भोंवता करता सगळे मुवमेंट तितलो हेल्दी उरता न्हू तशें ते गोरवांचे सेम ते भोंवता करता म्हणटकूच तेंकां डिजीजूय मातशी कमी लागता हेल्दी उरता न्ही भोंवन बरें स्ट्रॅटेजीक लोकेशन तुवें म्हटल्यार म्हाका आवर्जून विचारूंक जाय की बरेचदा जेन्ना हांव भोंवता केन्ना गोठे पळयता जाल्यार आमी दोडा मार्ग महाराष्ट्राच्या वटेन म्हणजे इंटिरियर्स म्हणा किंवा वाळपय वटेन म्हणा किंवा आमच्या सायडीन ते सायडीन जे आमी पळयता एरिया हांगासर गोठे आसा हांव ना म्हणिना बट असो कमर्शियली वायेबल गोठे म्हाका दिसता तुजो हांव फर्स्ट टायम पळयता आनी मोर इम्पॉर्टंटली तूं दर्या देगेक आसा हांगासर दर्या लागीं आसा आमी जेन्ना इंटेरियर्सान पळयता वाळपय म्हणा किंवा आनीक वेगळे हितूर थंय एनवायरमेंट वेगळो आसता हांगासर वेगळो आसा ती सॅलिनिटी तुका एफेक्ट जाता इन टर्म्स ऑफ आउटपूट प्रोडक्शन किंवा हेल्थ ऑफ द कावज सांगचें म्हटल्यार आउटपूट हय म्हटल्यार मातशें कमी आसा सॅलिनिटी मातशें इफेक्ट करता कित्याक त्या वाटेन तुका वातावरण सारकें कूल फेवरेबल आनी ते वटेन मातशी ग्रिनरी चड आसा हेवटेन कोस्टल बेल्टाक तुका मातशी हीट
इन्क्रीज जाता जाता तशें मातशें दुधाक इफेक्ट पडटा. ओके बरोच ना आतां ल्हानपणान आमी ते बाटलेंतलें दूद पळयताले, मागीर पॅकेट दूद जालें आनी मागीर ते फूल कमर्शियल जावपाक लागले सगळे. आतां परत एक खूबदां जेन्ना हांव फार्मर्सांक मेळटा किंवा इवन जनरली हांव लोकां कडेन उलयता तेन्ना एक नवो परत ट्रेंड जाला की बाटलेंतलें दूद हें परत सुरू जाला. फार्म टू टेबल हो एक्चुअली कॉन्सेप्ट जर आमी म्हणीत जाल्यार तसोच कॉन्सेप्ट आयज गोठो टू तुज्या घर मेरेन फ्रेश मिल्क लोक प्रिफर करता. मोर इम्पॉर्टंटली प्रिमियम रेट सुद्दां दिवपाक रेडी आसा. तुजो ह्या वाठारान कसो कितें तुका सपोर्ट आसा? सपोर्ट म्हणजे म्हटल्यार आसा ओके आसा, पूण हांगा आतां कितें जाला फार्मराक जेन्ना आतां आमी पर लिटर जाल्यार 50 रुपीज आनी आमचे स्टॉल म्हणजे आर्टिफिशियल जे आमी फीड जे आमी मागयता सगळे भायले हें जावन येता पॅकेट, ते वाडटाना कितें जाता 100-200 रुपया पर बॅग 50 किलो वाडून येता तेन्ना आमी जर हांगा 2 रुपया सुद्दां वाडयले जाल्यार फार हांगा आमचे म्हणजे कस्टमर अरे 2 रुपया वाडले, पूण ते चिंतिना ते की हांगाचो फार्मर तुका फ्रेश मिल्क दिता, नो प्रिझर्वेटिव्स, नो आनी कितें एडल्ट्रेशन कांयच करना. ते कस्टमरान आसा कस्टमर ना न्हू, तूं कितलेय पयशे सांग म्हणटा आमकां फ्रेश मिल्क दी, तेय कस्टमर आहा आमचे कडेन. पूण 2 रुपया वाडयल्यारूय तुका मातशे किटकिट करपी लोक आसा. पूण हय आमचो गोंयचो फार्मर हे UP बिहार करता ते युरिया नाल्यार आनी कितें तसलें करूंक केन्ना वचा, एडल्ट्रेशन म्हणटा तें करना. घालीत जाल्यार एक उदक घालीत, तेज्या वयर कॅमिकल आमचो गोंयचो फार्मर केन्नाच करचो. तुवें जेन्ना सुरवात तुवें भावान तुजें सुरवात केली तेन्ना ऑब्वियसली ते पॅशन आसलें. तुवें जेन्ना सुरवात केली तेन्ना ती गरज म्हणून तुका येवचें पडलें आनी तूं यू आर हॅपी विथ युअर डिसिजन दॅट यू मेड क्वायट सम टायम बॅक. एक विचारपाक जाय की हाका जर शिक्षण असलें म्हणजे BSc इन डेरी फार्मींग म्हणा किंवा अशें तर एक शिक्षण असलें जाल्यार तें तुका एडवांटेज करतलें असलें टू बेटर मॅनेज. बिकॉज असले जेन्ना आमी डिग्री कोर्सीस म्हणटा किंवा शिक्षण म्हणटा जाल्यार ते होलिस्टीक अप्रोच दिता. आयज तुमी सगळे जाण ट्रायल एंड एररांतल्यान म्हणजे तुमी कामगार दवरलो तो सोडून गेलो म्हणून तुमकां तें करचें पडलें. फाल्यां सकाळीं जर तुमची गाय प्रेग्नंट आसा जाल्यार तें तुमकां तें शिकचें पडलें किंवा ते बाकीची काळजी घेवप तुमकां तें सगळें शिकचें पडटा. हॅड इट बीन अ होलिस्टीक एड्युकेशनल कोर्स इन गोवा आमी जी आउटपूट म्हणटा क्वॉन्टिटी ऑफ मिल्क म्हणटा ती एक वेळ वाडोवंक शकता किंवा आमी आनीक भुरग्यांक इन्स्पायर करूं शकता. परिस्थिती तुका सगळें शिकयता म्हणटा तें खरें, पूण आतां कितें जाला एक्सपिरियन्स तुका जो मेळटा ते बुकान तुका कळना. बुकान तूं शिकून येवं, पूण जेन्ना तूं सारको प्रॅक्टिकली तें प्रॅक्टीस करता तें तुका सारकें कळटा खंय कितें कशें कितें जाता. म्हणजे आमचे सगळे आतां आमी जेन्ना येयले हें गेलो आमकां स्वताक करचें पडलें तेन्ना आमकां सगळें कळटा. आनी आतां आमी गेलो जाल्यार सुद्दां आसा म्हाजे कडेन लेबर ना न्ही, लेबर आसा तो गेलो जाल्यार सुद्दां आय कॅन मॅनेज अलोन. यू कॅन रन द शो. ओके आनी एक विचारता हांव, तुमची सुरवातूच सरकारी स्किमांतल्यान जाली म्हणजे नो डावट तुमचें पॅशन असलें तातूंत तांकां एक तुका फाटबळ मेळ्ळें तें सरकारी कामधेनू स्किमाची जी 2011 तुमी ताजो लाभ घेतला आनी आयज तुमी येदें व्हडलें ऑपरेशन तुमचें हें चलयता. सरकारची स्किम्स म्हणा किंवा सरकारचे प्रयत्न म्हणा किंवा वेटनरी जे एनिमल हजबंड्रीच्या माध्यमांतल्यान जे बाकीचे सगळ्यो ज्यो गरजो तुमकां लागून सरकार करता हे तुमकां आर यू हॅपी काय ताचेर आनीक स्कोप ऑफ इम्प्रुवमेंट जाय तुमकां? इम्प्रुवमेंट म्हटल्यार हय कामधेनू आनी तेंची एक बेस्ट स्कीम म्हणटा ती काफा बद्दल आहा, पशुपालन स्कीम आहा. कामधेनूची सांगची म्हटल्यार तेंचें कितें आहा थंय क्लॉज स्टॉल फिडींग मातशी अशी तशी म्हटल्यार स्टॉल फिडींग म्हटल्यार गोरवांक जाग्यारूच बांदून कर ही फार्मर तेका लागून फार्मर मातशे फाटी फुडें जाता. म्हणजे कितें स्टॉल फिडिंगाक तुका कॉस्टिंग वाडटा आनी फार्मर मागीर बेजारून मागीर धंदो बंद करता मेन तो. आनी हेतून सुद्दां तुका पशुपालन स्कीम आहा पळय ती धाकट्यांक ती म्हणटा ते जाग्या गोट्यानूच बांदून हें वाडोवंक जाय. गोट्यान बांदून आतां आमची सुद्दां भुरगीं घरानूच दवरून मातशी सोडूंक जाय तेंकां भोंवपाक. हे फ्रिडम मातसो भोंवता तितली हेल्दी उरतात, तितलेच मातशे चेंजीस केल्यार इट्स वेल गूड. ओके तुमी आतां ह्या लीज लँडाचेर तुमी काम करता, तुमचें एस्पिरेशन आसतलें की स्वताचो जागो म्हणा किंवा स्वताचे ऑपरेशन्स प्रॉपर नो करपाचे, तितूर मागीर
टेक्नॉलॉजी आमी बरेचदा पळयता मागीर ते शेण जर एक्युमुलेट करपाचें आसूं टेक्नॉलॉजी किंवा ते दूध काडपाची टेक्नॉलॉजी आसूं किंवा बाकीचे जे वेरीड स्टोरेज म्हणा किंवा हे सगळे टेक्नॉलॉजी आयज फार्मरांक मदत करता आनी स्केल अप करपाक मेळटा. तुजें कितें इंटेन्शन आहा जेन्ना तुमी फुडें ग्रॅज्युएट जातले इंटू अ बिगर बेटर स्पेस? येस ऑफकोर्स. म्हटल्यार आतां म्हणजे अशें इंटेन्शन आसा, चालू आसा स्वताच्या जाग्यार मॉडर्न डेअरी फार्म स्टार्ट करपाची, ऑल मेकॅनिकल. तेतूनय म्हणजे आनी न्यू कॉमर्सांक आहा जाल्यार तेंकां एक्सपिरियन्स पळोवपाक मेळटले अशें, मागीर तेतून इन्स्पिरेशन तेंकां मेळटलें आमी स्टार्ट करचें म्हणून, कित्याक इट्स गुड. मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, आमी आत्मनिर्भर जावं शकता दुधाच्या क्षेत्रात? हांव आतां म्हणिना, मे बी अनदर 1, 2 ऑर मे बी 5 वर्साचे जर हांवें होरायझन दवरले, आसा चान्सीस आत्मनिर्भर जावपाचे काय? आमी ऑलवेज ते अमूल म्हणा किंवा तुजे नंदिनी म्हणा, गोकुळ दूध म्हणा, हेजेर आमी डिपेंडंट उरतले? जावूंकूच जाय, जाता ना न्ही, जाता. फक्त तुजो हार्ड वर्क अँड डेडिकेशन टू वर्क, तितले तूं सारकें प्रामाणीकपणे तूं काम करीत आत्मनिर्भर जावंक शकता. ओके, डेडिकेशन आनी हार्डवर्क म्हटलें, कितें दिसता भुरग्यांक मोटिवेट करचें विथ ऑल दीस यूथ जे कोण पळयता, जेंकां ह्या क्षेत्रांत येवपाचें आसा आनी मे बी प्रॉपर मॅनेज करपाचें आसा? थँक्स. दिसता कितें सजेशन दिवचें? काय नाका म्हणटलो तूं, येवं नाका? कोण जे त्रास काडून काम करूंक सोदता, म्हणजे अशें आयते टेबलार हाडले जेवले अशें ना, त्रास काडून जे कोण काम करूंक सोदता तेंकां तो बिझनस, ना जाल्यार ना. त्रास काडून काम करपाक भायली लायफ तुवें सोडपाची, एन्जॉयमेंट म्हणजे कर तूं, ना न्हू, पूण हांगा तुका प्रायोरिटी तुजी? हय, हिंका तुका मनजातीक तुमकां उपाशी दवरूंक जावचें. टायम टेबल तूं फॉलो कर, यू कॅन गेट सक्सेस. ओके, हेमंत बाब, इट वॉज प्लेजर. सुरवात तुमची 2011तल्यान जाली एज अ पॅशन, आयज ते इट हॅज बिकम युअर प्रोफेशन. आणि जशें तुवें म्हटलें की काम करपाचें, कोणाच्या अंडर काम करपाचें नासलें तुका, स्वताचो आपूण बॉस जावपाचो. आनी म्हाका दिसता इतके तुजे गायी आसा हांगासर, तेंच्या सगळ्यांचो तूं बॉस आसा. आनी नो डावट आमी थोडे गोंयकारूय पयले हांगासर काम करतना, थोडे भायले तुजे कडेन कामगार आसा. अगेन इट इज अ चॅलेंज. मॅन पॉवर बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट चॅलेंज दॅट एनी फार्मर ऑर डेअरी फार्मर हॅज टू सफर ऑर हॅज टू अंडरगो. बट म्हाजे आनी म्हाज्या पळोवप्या कडच्यान तुका शुभेच्छा की तुजो हो वेवसाय असोच फुडें कंटिन्यू जावचो किंवा हेज्यातल्यान ती प्रगती जावची. आनी आमी जे म्हणटा 5 वर्सांचे होरायझन आसा आत्मनिर्भर गोंय, जाल्यार ते थंयच्यान दुधाच्या क्षेत्रांत तरी आमी आत्मनिर्भर जावचे. कित्याक आमची सकाळ जर सुरवात जाता ती च्याच्या घोटान सगळ्या गोंयकारांची म्हाका दिसता जाता. सो आवर्जून थँक्यू व्हेरी मच हेमंत बाब. इट वॉज प्लेजर टू हॅव यू आणि थँक्यू व्हेरी मच फॉर शेअरिंग युअर व्हॅल्युएबल नॉलेज. प्लेजर इट वॉज.